बायलां खातीर खोशेची खबर. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडराचे मोल केंद्रान 200 रुपया देंवयल्यात. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडराचे मोल वाडयल्ल्यान सर्वसामान्य गोंयकारांच्या घरांतल्याय खर्चाचो बजेट वाडिल्लो. चवथीच्या तोंडार घरगुती गॅस सिलिंडर सवाय जाल्ल्यान सर्वसामान्य गृहिणींच्या तोंडाचेर मातसो हांसो फाकला. गॅस सिलिंडर 200 रुपयांनी सवाय करपाच्या केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक गृहिणींनी येवकारूय दिला. जाल्यार दुसरे वटेन कड्डण मेळून दिसपट्टे घरगुती वापरांतल्या वस्तूंचे मोल उणें करून म्हारगाय नियंत्रणांत हाडची अशी मागणी गृहिणी कडल्यान जाता. दिवचलच्या सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर मेळिल्ली डेड बॉडी ही मूळ बेळगांवच्या तरणाट्याची आसा आनी ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याचें जवळपास स्पश्ट जाला. रमेश गवळी अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा. ताचे वांगडा भोंवपी दुबावीत बायलेक आनी दादल्याक पुलिशेन ताब्यांत घेवन तांची चवकशी सुरू केल्या. ह्या वेळार डॉग स्क्वॉड हाडून सोद घेवपाचो यत्न केलो. दिवचल पुलीस ठाण्याचे पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस तपास चालू आसा. मडगांव शारांत दिसान दीस पार्किंगेची समस्या वाडत आसा. शारांत गाडयो पार्क करपाक योग्य अशी सुवात नाशिल्ल्यान लोक कशाय कशो गाडयो रस्त्यार पार्क करतात. ताका लागून येरादारीक त्रास जाता. यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क, दैनिक गोमंतक आणि SS धेंपो महाविद्यालय कुजिरा बामोळे हांच्या जोड पालवान अंतर महाविद्यालयीन घुमट आरती घुमट गंध ह्या सर्तीचे आयोजन केलां. ही सर्त 15 सप्टेंबराक धेंपो महाविद्यालयात जातली. तेन्ना गोंयच्या सगळ्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सर्तीत वांटो घेवचो अशें आवाहन दैनिक गोमंतकाचो संपादक संचालक राजू नायक आनी धेंपो महाविद्यालयाचो प्राचार्य डॉक्टर मनोज S कामत हांणी केला. जैतिवंत पंगडाचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीर दाखयतले. तशेंच गोमंतकाच्या गणपती मुखार आरती सादर करपाची संद मेळटली.
बुधवारा वर्ष पद्धतीप्रमाण नुस्तेमारी खात्यान नारळी पौर्णिमा म्हणल्यारूच सुता पुनवेच्या निमतान दर्याची पूजा केली. दर्या शांत जावन नुस्तेमार भावांक कसल्यो आडी अडचणी येवच्यो न्हय म्हूण ही पूजा दर वर्सा करप जाता. दर्यात नाल्ल अर्पण करून नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकारान दर्याक सांगणे केले. जीटीडीसीन बांदिल्ल्या फूड कोर्टाचें काम पुराय जालां. योग्य कंत्राटदार नाशिल्ल्यान फूड कोर्ट कंत्राटदारा कडेन दिवपाक कळाव जालो. करारनामो करून फूड कोर्ट कंत्राटदाराच्या सुवादीन करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिली. मंगळारा काकोड्या कुडचडे नगरपालिकेची बसका जाली. ह्या बसकेत हो निर्णय घेतलो. नवी दिल्लीत फुडल्या म्हयन्याच्या 9 आनी 10 तारखेर G20 शिखर संमेलन जाता. त्या फाटभुंयेर संमेलनाच्या तयारेक नेटान सुरवात जाल्या. नवी दिल्लीच्या महानगरपालिकेन मुखेल शाराच्या सुवातींचेर 20 मुर्त्यो बसयल्यात. 10 कारंजे बसयले. मध्य दिल्लीत व्हडले उद्यान तयार केलां. भलायके खातीर 50 अँब्युलन्सीची वेवस्था केल्या. फोंड्याच्या GVM उच्च माध्यमीक आनी सुर्ला सत्तरी माध्यमीक विद्यालयांत राष्ट्रीय खेळां दीस व्हड्या उमेदीन मनयलो. ह्या फाटभुंयेर फुटबॉल, लगोऱ्यो, ताबूल फळी, बुद्धीबळ, रिंग, डॉज बॉल आदी खेळ विद्यार्थी खेळ्ळे. सरकारी पातळीचेर खेळा खात्याच्या वतीन कितल्योशोच कार्यावळी आयोजीत करतात. तातूंत विद्यार्थ्यांक वांटो घेवपाक प्रवृत्त करपाक जाय अशें उलोवप मुखेल सोयरे निलेश नायकान केलें. नावेलेच्या बेले जंक्शनाकडेन सिग्नल्स नाशिल्ल्या कारणान अपघाताचे प्रमाण वाडल्यात. सिग्नल्स बंद पडिल्ल्या लोकांक अपघाताक तोंड दिवचें पडटा. देखून भौशीक बांदकाम खात्याक सांगून 8 दिसां भितर सिग्नल्स दुरुस्त करून दितलो अशें आश्वासन नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकार हांणी दिलें. सिग्नल्स मोडल्या म्हणून लोकांनी कागाळी केल्ल्यो. उपरांत बुधवारा आमदारान बेले जंक्शनाची पळोवणी केली आनी सिग्नल्स दुरुस्ती करपाचो आदेश दिलो.
गॅस सिलिंडराचे देंवयल्ले मोल हे रक्षाबंधनाचे गिफ्ट आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गॅस सिलिंडराचेर 200 रुपया देंवयल्ले खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्र्याचे उपकार आटयल्यात. कोणेय बायलांची बेठीच बदनामी करची न्ही. तुमचे कडेन ठोस पुरावे आसात वा एकाद्रे बायले आड तशी कागाळ नोंद जाल्ली आसत जाल्यार समजूं येता. पूण एका वावडेच्या आदाराचेर कोणेच सोशल मिडियाचेर बायलांची बदनामी करची न्हय. सोशल मिडियाचेर जाणी जाणी कमेंट केला तांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या. दिवचलच्या बायपास रस्त्याचेर बुधवारा दनपारां भिरांकूळ अपघात घडलो. भाजीची येरादारी करपी मिनी ट्रकान व्हॅनीक धपको मारलो. धपक्या बरोबर व्हॅन कांय अंतरा मेरेन फरफटत फुडें गेली आनी उपरांत व्हॅनीची दिका बदलली. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच कांयच जावं ना. शिक्षीत तरणाट्यांनी नोकरे फाटल्यान वचचे परस आयज शेतकी मळार तशेंच हेर वेवसाय करून बरो फुडार घडोवपाक जाता अशें कामगार आनी रोजगार खात्याचे आयुक्त आग्नेलो फर्नांडीसान सांगलें. कामगार आनी रोजगार खातें आनी गोंय सरकारा अंतर्गत करियर आनी उद्देजकता कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यावळीचें नांव एस्पायर टू इन्स्पायर आशिल्लें. मडगांव दैवज्ञ भवनाच्या सभाघरांत वेगवेगळ्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीक हाजेरी लायिल्ली. गेस्ट हाऊसां तशेंच हॉटेलांचें रजिस्ट्रेशन करप पयलींच्यानूच सक्तीचें आसा. फाटलीं 3 वर्सां हॉटेलांच्या रजिस्ट्रेशनांनी वाड जाल्या. रजिस्ट्रेशन नासत जाल्यार तांची लायटीची तशेंच उदकाची कनेक्शनां लेगीत काडपाक शकता अशें मायकल लोबो म्हणटा.
बोंडला अभयारण्या खातीर वेगळ्या तरेचें फाउंडेशन केलां. देखून बोंडला अभयारण्याची देखरेख आनी वेवस्थापना खातीर पर्यावरण मोग्यांक आतां सहकार्य करपाक मेळटलें, रान मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच एडॉप्टेशनाची प्रक्रियाय बेगीनूच पुराय करतले अशें ताचें म्हणणें. सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय करतले. सोरो पिवन जावपी अपघात उणे करपा खातीर वेगवेगळे कडेन पुलीस गस्त घालतले. तातूंत दर्यादेग वाठारांत चड लक्ष घालतले. पुलीस सेगीतपणान सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर कारवाय करीत आसात अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगलें. मंगळारा सांताक्रूज गांवांतली फामाद माडी व्हडा उमेदीन मनयली. सांताक्रूज कपेलांत प्रार्थना जाल्या उपरांत बावटो हुबोवन माय मारियाक आर्गां ओंपतात. ह्या सणाक माडी म्हणटात. बुधवारा वास्को नगरपालिकेन शांतीनगरांतले स्क्रॅप यार्ड आनी बेकायदेशीर घर मातये भरवण केले. नव्या रेल्वे फ्लायओव्हर पुलाच्या बांदकामाक सुरवात केल्या. ताका लागून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी हे काम हातांत घेतलां. ह्या फ्लायओव्हराक लागून वास्को वाड्डे जावपी येरादारी कोयणी कमी जातली. हायवे रुंदीकरणावेल्यान भोमकारांची दिशाभूल चालू आसा. तांचे आंदोलनाकूय दिशा ना. जे लोक आंदोलन करतात तांकांच खबर ना ते कित्या खातीर आंदोलन करतात ते. बेश्टी गाराणी घालची न्ही म्हणून थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेचो आंदोलन करपी भोमकारांक सल्लो.
रवींद्र भवन मडगांव हांगा पांय तियात्रीस जुआंव ऑगस्टिनो फर्नांडीस हांकां तांच्या 76व्या पुण्यतिथी निमतान रवींद्र भवन समिती सदस्य आनी तियात्रिस्तांच्या उपस्थितीत श्रद्धांजली ओपली। पांय तियात्रीस जुआंव ऑगस्टिनो फर्नांडीस हांणी गोंयांत तियात्राचो बुन्यादी फातर बसयलो आनी म्हणून गोंयचे तियात्र फकत गोंयांतूच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पावले अशें मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलक हांणी उलोवप केलें। ह्या वेळार गोंयचे नामनेचे तियात्रिस्ट जॉन डिसिल्वा आनी प्रिन्स जॅकॉब लेगीत हाजीर आशिल्ले। काकोरा कुडचडेच्या नगरपालिकेच्यो खुबश्यो बसका जातात आनी ह्या बसकेत वेगवेगळ्या विशयाचेर थाराव लेगीत घेतात पूण एकूय थाराव पुराय जायना अशें काकोरा कुडचडेचो आदलो नगराध्यक्ष आनी काँग्रेस फुडारी बालकृष्ण होडरकर हांणी सांगलें। जाल्यार ह्या बसकेत कुडचड्या पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या रस्त्याक भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें, पेट्रोल पंपा कडेन भाऊसाहेबाचो पुतळो बसोवपाचो, जाल्यार बाबासाहेब आंबेडकर आनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या लागसार सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाचो थाराव घेतला। ग्रामीण भागातल्या बिगर सरकारी लायब्ररी कर्मचाऱ्यांक फाटले 3 म्हयने पगारूच जाल्लो ना। जर पगार वेळात जाय जाल्यार आवश्यक डॉक्युमेंटाची परतुताय वेळात करात म्हणून कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची हाचेर जाप। बाणावली जिल्लो पंचायत वांगडी हेंझिल फर्नांडिसाचे ओबीसी प्रमाणपत्र खंडपीठान रद्द केला। ख्रिश्चन सुतार हे विश्वकर्मा, चारी आनी मेस्त ह्या गटांत येनात, ताका लागून हेर मागासवर्गीय जातींत हांचो आस्पाव जावपाक शकना असो निवाडो गोंय खंडपीठान दिला। ते खातीर हेंझिल फर्नांडीस हांचें जिल्लो पंचायत वांगडीपद धोक्यांत आयला। मजगती खंडपीठाच्या ह्या निर्णयाचेर आमदार वेंझी वेगसान खर शब्दांनी निषेध केला। विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय केरी आणि जय विविधताय व्यवस्थापन समिती सत्तरी हांच्या जोड पालवान रान भाजी उत्सव आयोजित केल्लो। हो उत्सव खासा केरीच्या बायलां खातीर आयोजित केल्लो। रानटी भाज्यांची म्हायती आणि त्याचे महत्व शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक कळचें हे खातीर असले उपक्रम राबयतात। ह्या सर्तीत केरी वाठारांतल्या वट्ट 56 बायलांनी वांटो घेतिल्लो। बायलांनी रानटी भाज्ये सावन वेगवेगळे पदार्थ तयार करून हाडिल्ले।